प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 3रो वोड 1 ते 6 पर्यंत. Luke chapter 3 verses 1 to 6. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तिबेरियस सोमराजाचे राजवटीच्या 15व्या वर्सा पोन्स पिलात जुदेयाचो राजपाल, हेरोद गलिलियाचो उपराजा आनी लिजानिया अबिलिनेचो उपराजा आसतना अन्नास आनी कायफास पुरोम यादीक असले तेन्ना झकारियासाचे पुता जुआवाक ओरोण्यांत सर्वेस्पराचे उतर पावले. पातकांचे बोगसणे मेळून घेवचे खातीर जिवीत मौन बदलून बातिज्म घेयात म्हूण तो जॉर्दनाच्या आख्या वाठारांत पोरगोटीत भोंवतालो. इजायास प्रवादाच्या पुस्तकार बरयल्ले आसा ते प्रमाणे हे जाले ते अशें. ओरोण्यान आड्डो तो एकल्याचो ताळो तो सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. दोर एक गाळ बरोन येतलो, दोर एक दोंगर आनी पर्वत सकल पडटलो. वांकडे तिकडे मारोग नीट जातले आनी गुंड्या फातराचे आसात ते सुडसुडीत जातले आनी आख्खे मनशाकूड देवाचे तारण पडयतले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जे आमी वाचलां आमी ताजेर नियाळ करुया. आनी देवाचें उतर आयज आमकां सही वडीन कितें म्हणटा. आनी आख्खें मनशाकूड देवाचें तारण पळयतलें. पोतून वाचता सही वड आनी आख्खें मनशाकूड देवाचें तारण पळयतलें. भाव भयणीनो, जेजू येवन ह्या संवसारांत 2000 वर्सां जालीं आनी आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचता तातूंत आमी पळयता की इजायास प्रवाद्यान सुमार 700-800 वर्सां जेजू येवच्या पयलीं अहें बरोवन दवरलेलें की वो मेसाया हो आमचो जेजू ह्या संवसारांत येतलो आनी मनशाचें तारण करतलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू येवचो आसा तेन्ना जुआं बातिस्त 6 म्हयने जेजू जल्मून येवच्या पयलीं जुआं बातिस्ताचो जल्म जाता आनी तो आतां व्हड जावन जेजू व्हड जावन आतां तें देवाचें काम कमेस करता आनी जुआं बातिस्त पयलें कमेस करता आनी सगल्यांक सांगता, तुमी देवाक बोगसणे मागात, तुमची मन बदला, तुमी आतां तयारी करात कित्याक तुमचें तारण लागीं पावलां. आनी भाव भयणीनो, इजायास प्रवादी जो 700-800 पयलीं जेजू येवच्या पयलीं हो बरयता तो म्हणटा आनी आख्खे मनशाकूड देवाचें तारण पळयतलें. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येयलो ताणें तो देवाचें उतर परगट करूंक लागलो. तो आतां सांगूंक लागलो की वाट फकत तयार करपाची ना, कित्याक तो वाट तोच जावन आसा. तो म्हणूंक लागलो, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सोत आनी हांव जावन आसा जिवीत. आनी देखून भाव भयणीनो, आमकां देवाशी येवंक जाय जाल्यार आमकां जाय जेजूशी पयलीं येवपाक, कित्याक जेजू ना जाल्यार आमचें तारण जावचें ना. आनी आयज जेन्ना आमी इजायास प्रवादाची उतरां आयकता जी लुकान बरयल्यान आयच्या शिवर्तमानान आनी आमी वाचता की आख्खे मनशाकूड देवाचें तारण पळयतलें. आमी जी 2000 वर्सांच्यान आमी आतां जिवी आसात, आतां आमी पळयता की पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी मेळटा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमीत दोनी आनी देव मानून घेता तेन्ना आमकां देव पवित्र आत्मो दिता. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो दिता तेन्ना आमकां देवाचें उतर सजमता. आमकां त्या उतराची सजमणी घेवन आतां आमी तें उतर पाळटा आनी तेज्या उपरांत आमी हें उतर दुसऱ्यांक सांगूंक पावता. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येयलो तो आमच्या पातकां बसत आमकां जें वायट आसूंक जालें तें ताणें भोगलें. तो मेलो आनी पुनर्जीवन जावन तो पुत्तून बापाच्या उजव्याक बसला. आतां सगळे जे शीस आसले ते
ते भायर गेले पवित्र आत्म्या उदेशी आणि देवाचे उतर परगट करूंक लागले. देखून भाव भयणीनो, तुका आनी म्हाका आयज हे देवाच्या उतराची सजमणी आमी जाणो की जेजू ह्या संवसारान येयलो म्हणून, आनी आमी जाणो आमचें तारण जालें म्हणून. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमकां ही बरी खबर कोणें येवन दिली, आमच्या फामिलींक दिली, तेच भाशेन आमकांय गरज ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक. आमकांय गरज ही बरी खबर जेजूची, ही आमचें तारण जालें म्हणून, जेजू ह्या संवसारान येयलो म्हणून, ही बरी खबर आमकां जाय दुसऱ्यांक सांगपाक. ना तर भाव भयणीनो, आमी आमचेंच चिंतले हांव. आतां नातालांची परब येवपाची आसा, आमी फकत तयारी करता खाणाची, आमी तयारी करता कितें जेवपाची, आमी तयारी करता दासाची, आमी तयारी करता कितें करपाचें, लायट घालपाक, ट्री घालपाक, क्रिसमस ट्री घालपाक, आमची क्रीप घालपाक, हे सगळो भायलो दोबाजो करपाक आमची तयारी चलता. पूण खरें आमच्या आत्म्याची तयारी आमी केल्या काय, आनी आमची आत्म्याची तयारी जाल्या जाल्यार आमी बरी खबर दुसऱ्यांक दिता काय, फकत आमी धर्म करता, आमी फकत नातालांची परब येतकूच आमी ही तयारी करता, ती तयारी करता, भायलो दबाजो करता, पूण आमच्या आत्मीक जिविताची तयारी करिना. देखून भाव भयणीनो, आयज एक खेरीत भाशेन ह्या दुसऱ्या आयतारा दीस आदवेंताच्या आमी खेरीत भाशेन हे उतराचेर नियाळ करुया. जेजू म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा की आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. आमी खरेंच देवाचें तारण पळयलां काय, आमी फकत धर्म करता? खरें जेजू ह्या संवसारान आयलो, ताणें आमकां आमचे सगळीं जी पातकां, सगळे जे कोश्ट आमी भोगूंक जाय ताणें घेतल्यात आमचेर, आनी आतां आमकां एक सुटका दिल्या. ही सुटका आमी खरेंच जियेता काय? आमी खरेंच देवान आमचें तारण केलां आनी आमी तें आमच्या दोळ्यांनी, आमच्या काळजांनी, आमच्या जिवितांत पळयलां काय? पळोवंक ना जाल्यार आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन हे उतराचेर आमी नियाळ करुया. जेजून सगळें आमचे पासत केलां, आमचें तारण आमकां फावो जालां, आनी आमचें तारण फावो जालां म्हणून जेन्ना आमी तें देवाचें उतर आयकलां तेन्ना आयज हें तारण कितें आमकां जेजून केलां तें ताका फकत आर्गां आनी वाखाणणी दिवया. आमी आमचें जिवीत जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलून कमेस करया, आनी तेज्या उपरांत ही बरी खबर जी जेजून ह्या संवसारान येयलो आनी सगळ्यांक सांगली, ताजे शीस गेले आख्या संवसारान, तांकां सगळ्यांक सांगलें. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी हें काम देवाचें बंद करिनासतना फुडें सरोया, ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक वावरुया. कित्याक हें काम फकत पाद्रीचें न्ही, फकत थोड्या प्रेगादोराचें न्ही, फकत जे देवाचें उतर परगट करता ताचें न्ही, पूण एकल्या भावार्थीचें काम की आमी वचोन देवाचें उतर परगट करूंक दुसऱ्यांक हें तारण जेजून भोगलां आमकां, हें तारण आमकां दिलां तें तांकांय भोगूंक आमी आयजतान फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता.